बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजून म्हणलें, हांवूच जिवीत आनी हांवूच पुनर्जिवीत. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता ताका सासवीक जिवीत मेळटा. आमचो भाव मिंगेल वाज हाका देव बापानूच जिविताचें देणें फावो केलें आनी पोटून ताका आपले तांव आपोवन व्हेलो. ताणें आपल्या जिविताच्या देण्यान देवाचो मोग आनी पेल्याची सेवा चाकरी करून सारली. मिसाचे बेठेन वांटो घेवन आनी मागणें करून ताणें देवाचो मोग केलो आनी होच देवाचो मोग दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून दाखयलो. हे भाशेन एक सोपून जिवीत जिवन तो आपल्या बापाच्या घरा सतोसान पोचून गेलो. आयज ताचो आमी मायमोगान उगडास करून ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्या. देव बाप ताका सासणीक जिवीत दितलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. तर जेजूनूच आमकां बासायलोले सर्गीचें देणें आमच्या भावाक मिंगलाक फावो कोर म्हूण काल्तिकायेन ह्या मिसाच्या बेटेंत मागुया. आयच्या मिसाच्या बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्या मिंगेल वाज देवान ताका सुगेचें सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. आमी किरीत ह्या प्राचीत काळान आसा, देवाच्या कृपेच्या काळान आसा आनी आमचें जिवीत नवसरूंक वायटाचेर झुजूंक आमकां एक व्हड हातयार म्हणल्यार आमचे दिसा दिसपट्टे मागणे. तो राष्ट्र वर्तमानांत देवाच्या उतरांतल्यान कोण भाशेन आमी मागणे करचे तो जेजू आमकां सांगतलो. तर देवाच्या उतराक आमी कालती रावन मागण्यांतल्यान देवा कडेन आमचो संबंद आमी तीर करूंक आमकां कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. जायते पावटी घोडयेक मागण्याक फावो तो वेळ घोडयेक आमी दिवंक ना. आमकां गरज तेन्नाच घोडयेक आमी मागण्यांत घोडयेक वेळ जाल्ला. ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो आमी ह्या वेळार उगडास करुया. आनी काल्तिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणितो म्हजो कन्या उत्सारून सांगता, मनांत चिंतून तोरान उत्सारून वायट हातरून आनी बरें सोडून हांवें जायते केल्यान होमसो ह्या पासो बाकी सदांचा कर्म सगळ्या दिता आनी तुमकां बाबा मोशे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं उन्नती मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya
आमच्यो कासकी करचो मागणी देवाक कोपारुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा, तुजे शिवाय आमच्यान जीव नसो. तुजे कुशेकाल आमी जियोवच्याक तुज्या मोना पोरमणे सारकें आसा तें जाणो जावं आनी तेंच कुशे मोनान आनी सुडसुड्यान करूंक आमकां करपा दी. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रास वट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. एस्तेराच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आपले पोरचेचो जीव संकटान आसलो तो पळोवन एस्तेर राणी सर्वेस्पराक शेरोना गेली. सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक ह्या उतरांनी तिणें प्रार्थना केलें. म्हज्या दोनया आमच्या एकल्याच राजा म्हाका पाव. हांव एकसुरी, तुजे शिवाय कोण म्हाका आदार दितलो ना. म्हजो जीव हांव आतां संकटान घालूंक वेता. म्हज्या भुरग्यापणान म्हज्या घरान म्हाका शिकयलां तें हांव विसरूंक ना. तुवें सर्वेस्परा सगळ्या राष्ट्रां मदलीं इस्रायल पोरचेक विचून काडल्या आनी सगळ्या पिळिल्ल्या लोकां मदलें आमच्या पुर्वजांक सदांकाल तुजें दायज जावं निवडून दवरल्या आनी तुजे बासावणे पोरमणे तुवें तांकां वागयल्या. सर्वेस्परा आमचो उगडास कर. आमच्या आकांताच्या वेळार तुजें बोल दाखय. देवाच्या राया आनी सोर पोदवेदार दोनया म्हाका धीर दी. शिवा मुखार हांव आसतोली तेन्ना ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो राग घाल आनी हे पोरी दुस्मानाचो आनी ताच्या बागेल्याचो भस्म जावन दी. पूण आमकां तुजे पोदवेन सोडय. सर्वेस्परा म्हाका पाव, कित्याक हांव एकसुरी आनी तुजे शिवाय म्हाका आदार दिवपाक कोणूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जाबाब. तुका उल्लो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलां. सगळीं म्हणुयात, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलां. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकूंक घेतलाय म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार कोत्ता. सोबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलां. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोगता परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लीं उतरां. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारल्या त्या वेळार तुवें म्हाजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोठ केलें. म्हाका धीरान बोलय. सोबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बालता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सोडून नाका. सोबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. उद्गार सगळीं उबी रावया.
निर्मूळ कालीज देवा रोचून घाल मोच्या हड्ड्यान आनी तुजे सोडवणुचो परतून म्हाका सोतोस दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदा जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. कित्याक जो कोण मागता ताका सोदांच मेळटा, जो कोण सोदता ताका सोदांच गावता, आनी जो कोण दारार मारता ताका सोदांच दार उगडटलें. आपल्या पुतान उंडो मागलो जाल्यार ताका फातोर दितलो, आनी मासली मागली जाल्यार ताका सोरोप दितलो. असलो कोण मनीस तुमचे मदें आसा जायत. तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाणो जाल्यार कितलो अदीक तुमचो सुर्गीचो बाप आपणा लागीं मागता तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना. म्हणटोच दुसऱ्यांनी तुमचें ताय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्या ताय सदांच करात. ही आसा शास्त्र आनी प्रवाद्याची शिकवण. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. म्हज्या भयणी भावांनो, सगल्यांनी आमी खडप पळयलां आसतलें आनी हें खडप फोडूंक जायते प्रयत्न लागतात. सोंपेपणी एक खडप फोडना. आनी एका दिसाक असोच एक मनीस एक खडप फोडूंक म्हूण गेलो. आपल्या हातान हातोडी, हॅमर एन अ चिजल वस्तू फोडपाच्यो वस्तू घेवन तो गेलो. पयले पावट मारले कांयच जावंक ना. 5 पावटी मारले, 10 पावटी मारले, 50 पावटी मारले, सगळेच फोड एके भाशेन निरफळ कशें जाले. उपरांत आनीक ताणें प्रयत्न केले उपरांत मातशे ल्हान ल्हान कुडके भायर सरूंक लागले. 99 पावटी मारले, 99 टायम्स हें खडप फुटोंक ना. 100 पावटी जेन्ना मारले खडप भाव भयणो फुटले. हांव म्हणोंक जायना की सगळे 99 प्रयत्न निरफळ म्हूण. 100 पावटी मारले तेन्नाच ताकाच लागून हें खडप फुटलें अशें आमी म्हणोंक जायना. कित्याक 99 प्रयत्न गरजेचे जाले हें खडप शेवटाक फुटोंक. हें भाव भयणो दाखयता जेन्ना आमी थीरपणान कितें करता तेन्ना आमकां फळ मेळटा. आनी अशेंच जेजू आज मागण्या विशीं आमकां शिकोवंक सोदता. थीरपण आमच्या मागण्यान. पर्सिवियरन्स एंड डिटर्मिनेशन इन आवर प्रेयर. आज जेजू शुभ वर्तमानांत आपल्या शिसांक शिकोवन दिवन म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तुमकां दार उक्तें जातलें. तर भावनो, जेजू ही थिराय आमच्या जिवितांत आमकां आपणावंक शिकयता. खरें मागणें म्हणल्यार जें मागता, जें सोदता आनी तें दारार मागता. केन्ना पासून आपल्याक मागलेलें मेळ्ळे पासून हें करता तसलें मागणें करूंक जेजू आमकां आज आपयता. तर बाबूनो, ह्या मागण्याक थिराय दिवंक आमच्या जिवितांत कित्याक गरजेचें काय? जायते पावटी आमी मागता, जायते पावटी मागून मागून घोडेक आमी थोकता. तर जेजू आज आमकां सांगता, आमी मागता तेन्ना आमी धीरपणान आमी मागूंक गरज. आमी धीर सोडून दिवंक फावना. एके भाशेन आज जेजू आमकां आनी एक वस्त सांगूंक सोदता, आनी ती म्हणल्यार प्रेयर टू अ सर्टन एक्सटेंट इज कंडिशनल. म्हणल्यार माग आनी तुका मेळटलें, सोद आनी तुका गावतलें, दारार मार आनी तुका दार उक्तें जातलें. जरी तर तूं मागोनाय तुका मेळचें ना, जरी तर तूं सोदिनाय तुका गावचें ना,
जरी तर तूं दारार मारिनाय दार तुका उक्तें जावचें ना. तर बाबीनो आमकां मनीस कशी कितेंय गरज तें आमी देवा लागीं प्रार्थूंक जाय. आनी हेंच आमकां हाच्या पयल्या वाचपान मेळटा. एस्तेर राणीची खबर. इस्रायल पोरसा तांचेर निसंटन येवचें आसलें आनी ह्याच खातीर एस्तेर राणी देवा लागीं प्रार्थना करता. ती म्हणटा तुजे बगर आनी आमकां दुसरो कोण ना आमचें मागणें आयकतलो, आमकां समाधान करतलो, आमचें वायट येतलें तें निवारतलो आमकां आनी कोण ना. तूंच आसा एक धीर आनी आदार आमकां. आनी देव शेवटाक आमी पळयतले हांव तिचें मागणें आयकता, आपले पुरशेक तो निसंटनांतली वाटयता. तर बाबूनो जेन्ना देव आमचें मागणें आयकता, जरी तर आमच्या मागण्याक देवान कान दिल्लो आमकां जाय जाल्यार दोन वस्तू निर्बेल गरजेच्यो. आनी ते म्हळ्यार भावार्थ आनीक देवाची कुशी. भावार्थ जावन आसा बाबूनो उत्मीक दुडू, स्पिरिच्युअल करन्सी. जरी तर आमकां कसलीय वस्त जाय आमकां दुडू गरजेचें. आनी बाबूनो जरी तर आमकां मागण्यांतल्यान आमकां कितेंय जाय जाल्यार भावार्थ गरजेचो. कित्याक जायते पावटीच्यो वर्तमानां पळयतले हांव जेजू व्हड मिलाग्री लोकांच्या जिवितांत ताणें केल्यो जेन्ना ताणें तांचे ताय भावार्थ पळयलो. जितलो आमकां भावार्थ आसा तितल्यो व्हड वस्तू देवाच्या हातांतल्यान बरेपणांतल्यान आमी घेवंक जाता. दुसरी वस्त गरजेची ती म्हणल्यार बाबूनो देवाची कुशी. आमकां दिसत ही वस्त आमच्या जिवितांत गरजेची, पूण जरी तर ती देवाचे कुशे परमणे ना आमकां ती मेळची ना. कित्याक देव जाणा आमकां कितें गरजेचें आनी आमकां कितें बरें. तर आमकां कितें वायट, आमकां कितें निसंटनाक पावयता, आमकां कितें वांकडे वाटेर पावयता तें देव केन्नाच दिवचो ना. तर बाबूनो जरी तर ते देवाचे कुशे परमणे आसा, जरी तर खऱ्या भावार्थान तूं मागताय आनी त्या वेळार तुका तें गरजेचें जाल्यार देव एक मोगाळ बापूय कसो आमकां ती वस्त दितलो. ही खात्री आज जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमकां दिवंक सोदता. तर असलेंच थीरपण आमच्या मागण्यांत आमी सांबाळूंक आमकां कृपा ह्या अल्तरार उड्या स्वरुपान येतले जेजू लागीं मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावुया. खालवाराचो योध C20 पान 30 आनी 6, C20 पेज 36. खालवाराचो योध ओर बाबा वेदीचे बरो आता जाता तुझोच मोगाळ तोबे तुझा ताका एक मोठा हिरोज म्हाका मोगाळ बाबा दोयाळ मोरे ही बेजोनी मारून तुगे ही बेजोनी मारून तुगे मोगाळ बाबा दोयाळ मोरे ही बेजोनी मारून तुगे ही बेजोनी मारून तुगे. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनान बरी वयले आमच्या सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बाबा, आमच्या ओतरेक तुका मानो. तुज्या भुरग्याची दानां आनी मागणी स्विकार करून आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
सुर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक हाय उबारता सोर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय वर्षा आमी करूंक फावो सोर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेतारा आनी सासणाच्या देवा आमचे कुडीक आमी दोनवण दितना ओगुणाचें तूं बोड मोडटाय आमची मोना उच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाकणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता Povi, 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 dov'arazzo sorvespor tu, sorgani son sarbolea, tu ciamoi mova, un sorgi, tu caso sol, sorvespor acinavi, et anacasol. Un sorrido बापा करोसो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकाच्या बोक्सणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartazo kut porgotuya Gesù vero, Gesù জীবন সারা, Gesù novia, Pietro, Gesù novia, Pietro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविता सोड आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापाक फिलीप नेरे आमच्या गवडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इस्रागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पोरचुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमरी देवाची माई सांगती भाग्योंचूच येतीचो पुती भाग्योन धर्म दिता भाग्यवंचूचे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटदी तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन सांगातान धीर घेवन म्हणया आमच्या बाबा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज तुझी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत
आमचो दिसपटक जाय समकादी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तावणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रथोडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्यो ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जुजी येता रास उठ चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुमयाची शांती सदाकाल तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक जेजूची शांती दिवया देवाचे श्री संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोर देवाचे श्री संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोर देवाचे श्री संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोंब्यांच्या वेळार आमी गायन गावुया ओतम्या मोच्या गायन कर D30 565 D34 पेज 65 ओतम्या मोच्या गायन कर उशाल गायन Moje vidor dieta Mozo Deus Moje vidor dieta Mozo Deus de bom Jesus O que não mostrou Miru niego ci uwodzą, aj
सगळी उभी राहूया. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोंदवाळ्या बाबा, आमी घेतलेल्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं आमची काळजां नवी कोर. ह्या संवसारांत कुडी आत्म्याची आमकां भलायकी दी आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार 5:30 वाजता कुर्साची वाट आनी त्या पयलीं कुमसार आसतली. कुर्साची वाट जाल्या उपरांत मिसाचें बलिदान सगल्यांनी वांटो घेवंक आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया. V14 सदाकाल जिवी पान 259. V14 पेज 259. Jezu'चे विश्वास देवदानी सोगली सदाकाल जिवी सदाकाल मागी. Jezu'चे विश्वास देवदानी सोगली सदाकाल जिवी सदाकाल मागी. Tu स्वभाव मेला तो जीवन खासा तुझी बोललेल्या जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान. जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान. जेजूचेर विश्वास देवदानी सोगली सदाकाल जिवी सदाकाल